27 वर्सां पयलींच्या वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान आदलो वीज मंत्री आनी आतांचो पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आनी हेरांची निर्दोश सुटका जाली। 1994 ते 1998 मेरेन माविन गुदिन्हो काँग्रेस सरकारांत वीज मंत्री आशिल्लो। तेन्ना माविन गुदिन्होन कंपन्यांक वीज दरांत सवलत दिवपी 2 स्वतंत्र अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यो। माविनाच्या ह्या निर्णयाक लागून कंपन्यांक फायदो जाल्लो, मात सरकाराक 4.52 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो आरोप करीत तेन्नाचे आमदार सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आनी माविन गुदिन्हो आनी हेर 4 जाणांर क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्ली। क्रायम ब्रांचीन गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केल्लो। चौकशी सुरू आसतना माविन गुदिन्हो हांकां अटकूय जाल्ली। तशेंच ह्या प्रकरणात टी नागराजन, विठ्ठल भंडारी, आर.के. राधाकृष्णन, KVS कृष्णकुमार हांचे आड लेगीत कागाळ जाल्ली। उपरांत गुन्यांव फाट्यान तपास करून 6 नोव्हेंबर 2001 वर्सा आरोपपत्र दाखल केल्ले। पर्वरेचो रस्तो चवथीच्या दिसांनी बंद करचे ना। चवथीचे 5 दीस मेरेन हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो आसतलो। 5 दिसां उपरांत हे विशीं योग्य प्लानिंग करून निर्णय घेतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। पर्वरी आनी राज्यातल्या हेर वाठारांतल्या रस्त्यावेली फोंडकुलां बेगीनूच पुरयतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलें। फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन पर्वरे ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो म्हणून सुचोवणी जारी केल्ली। सरकाराक आपल्याच आश्वासनाचो विसर पडला। पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोपो माफ करपाचे उतर दिवनूय कांय कडेन विक्रेत्यांकडल्यान सोपो वसुली केली। पारंपारीक विक्रेत्यांक सोपो माफ आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अधिवेशनाक उतर दिल्लें। मात आमकां तशें परिपत्रक येवंक ना म्हणून सोपो एकठांय करपी सांगतात। परिपत्रक पावपाक कळाव जाल्ल्यान सोपो वसुली जाल्या अशें मुख्यमंत्री सावंतांचें म्हणणें आसा। चवथ 2 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फकला। चवथीच्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार चवथीच्या माटोळीच्या बाजारांत फुल्ला। कांगल्यो, माट्टा, घागऱ्यो आनी हेर रानटी फळां सयत शेरवडा, हरण आनी माटोळेक लागपी सामान बाजारांत व्हड प्रमाणांत विकपाक आयला। सोमारच्यान ह्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या। माटोळीचे सामान घेवपाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा। बाणस्तारी म्हणले काय दोळ्यां सामकार येता तो माटोळीचो बाजार। बाणस्तारीत भरपी माटोळी बाजाराक लोक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात। पयली माटोळेक लागपी सुपारेचे कात्रे, नाल्लांच्यो पेणी, वेगवेगळे तरेची फळां, रानफळां, केळीचे गड्स, केळीची पानां आनी हेर सगळे तरेचे साहित्य बाणस्तारीच्या बाजारात सहजतायेन उपलब्ध आसताले। ताका लागून लोक हे सामान घेवपाक बाणस्तारी येताले, पूण आतां तशें ना। ह्या वर्सा माटोळेचे सामान जायते कडेन उपलब्ध आसा। कांय कडेन जाल्यार पावलार लोक हे सामान घेवन रस्त्या कुशीक बशिल्ले दिश्टी पडटात। देखून ह्या वर्सा बाणस्तारीचो बाजार थंड पडिल्ल्याचें दिसून येता। पाकिस्तानी नागरिक ब्रेंडन वेलेंटिन क्रेस्टो हांकां
44 वर्सां उपरांत सीएए खाला भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें। सीएए खाला नागरिकत्व मेळिल्ले ते तिसरे गोंयकार। आतां मेरेन तिगांक भारतीय नागरिकत्व मेळोवन दिलां। तशेंच हे विशींचो एक अर्ज सध्या प्रलंबीत आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। कळंगूट बागा रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान सावतावाडो बागा वाठारांत भाजयेचो टेम्पो रुतलो। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी तशेंच कळंगूट गट काँग्रेस समितीन तिडक उक्तायली। उण्या दर्जाच्या कामा खातीर जबाबदार आशिल्ल्या कंत्राटदाराचेर सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। धारबांदोड्या गणेश विसर्जन करपी व्हाळांत कोयराचे ढीग वाडत आसा। ह्या वाठारांत गणपतीक विसर्जन करपाक तळे नाशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाता। सुमार 50 ते 60 गणपती ह्या सुवातेर विसर्जन करतात। तशेंच विसर्जन स्थळाचेर वचपी वाट दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। तरी लेगीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केलां। देखून संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून बेगोबेग वाट दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करीत आसा। वाणे तळावलेचो पारंपारीक लोकवाद्यां विकपी तशेंच युवा कीर्तनकार आनी कलाकार गजेश नायक आपल्या बापायचो वेवसाय राखून ताणें दवरिल्लो आसा। गजेश फाटलीं 16 वर्सां जालीं चवथी निमतान वेगवेगळी वाद्यां तयार करता। घुमट बांदप, शामेळ तशेंच हेर वाद्यां दुरुस्त करपाक गजेश एकदम हुशार। चवथी निमतान दर वर्सा 800 ते 1000 घुमटां विकता अशें गजेश सांगता। राज्यात एका दिसात 4 कुडी सापडपाचो प्रकार घडला। पोरणे गोंयांत आयतारा सकाळी दोगा दादल्यांच्यो कुडी सापडल्यो। हातूंतली एका दादल्याची कूड पोरणे गोंय महामार्गा कुशीक दुबावीत पद्दतीन सापडली जाल्यार दुसरी एका रेस्टॉरंटाच्या कुशीक आशिल्ल्या नाल्यांत सापडली। तिसरी कूड मांडवी न्हंयत जाल्यार चवथी कूड आमोणा पुला लागसारच्या न्हंयत सापडली।
माटोळीच्या बाजारावेळार वाहनांक नो एंट्री करपाच्या निर्णयाचे दिवसले 3 तेरा जाल्ले। भर बाजारात बेशिस्त पार्किंग केल्ल्यान विक्रेते नाराज जाल्ले। माटोळेचो बाजार भरला, थंय दुचाकी पार्क करताले, ताका लागून बाजारात अडचण जाताली। गोमंतक टीव्हीन हे विशीं बातमी दिल्ली। हे बातमेची दखल घेत पालिकेन शिवाजी मैदानाचेर पार्किंगेची व्यवस्था करून हो प्रश्न सुटावो केलो। हाऊसिंग बोर्ड कुट्टी सर्व्हिस रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत अनवळख्यांनी व्हड प्रमाणात कोयर हाडून उडयला। गाडयेंतल्यान कोयर हाडिल्ल्याचो दुबाव आसा। व्हाळांत तशेंच रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयल्ल्यान वाठारांत घाण वास मारता। रस्त्यावेल्यान वतना लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा। देखून संबंदीत प्रतिकरणाचेर लक्ष घालून बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। पणजीवेच्यान 25 ते 28 ऑगस्ट मेरेन पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्यान चवथीक पावसाचे विघ्न आसतले। 27 ऑगस्टाक चवथ सुरू जावन 28 ऑगस्टाक 1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन जातले। तशेंच आदले दिसा गणपती हाडपा सयत तयारीक लेगीत पावस आसतलो। गोंयचो सरासरी पावस आता इंचाच्या शेकड्याच्या हुमरार आसा। फाटले कांय दीस नेटाचो पावस पडला। पावसाच्या सवनाक लागून सध्या पुराय भारतात चडशा राज्यांतल्या लोकांची जीण विस्कळीत जाल्ली आसा। वेगवेगळ्या राज्यांनी पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून न्हंयांची पातळी वाडिल्ली आसा आनी हाकाच लागून हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। ओडिशेच्या भद्रक वाठारांतल्या न्हंयची पातळी वाडिल्ल्यान केन्नाय न्हंयेक हुंवार येवन लोकवस्तीत उदक भरपाची शक्यताय उप्राशिल्ली आसा। एके वटेन बिहारच्या कांय वाठारांनी फ्लॅश फ्लड सारखी परिस्थिती उप्राशिल्ली आसतना दुसरे कडेन पटना वाठारांत पावसाच्या उदकाची पातळी वाडून हुंवार स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। लोकांच्या घरा मुखार उदक साचिल्ल्यान लोकांचेय बरेच हाल जाल्ले आसात। संबंधित प्राधिकरणान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। मजगती हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा।
गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशातल्या साबार वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। तशेंच कांय वाठारांनी उदक तुंबलां जाल्यार पालसण कोसळिल्ल्याच्योय घडणुको घडल्या। ह्या कारणाक लागून येरादारी लेगीत आडकून पडल्या। राज्य आपत्ती वेवस्थापनाच्या माहिती प्रमाण 2 राष्ट्रीय महामार्ग आणि 482 रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसात। कांय वाठारांनी विजेची पुरवण लेगीत बंद पडिल्ल्यान थळाव्यांचे बरेच हाल जाल्ले आसात। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 30 ऑगस्ट मेरेन पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। गुजरातात पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान सावार जिल्ह्यांत लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात। सुमार 3 जिल्ह्यांनी रेड अलर्ट जारी केला जाल्यार 21 जिल्ह्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा। 26 आणि 27 ऑगस्ट मजगतीं उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्ल्यान लोकांक सतर्क रावपाचो इशारो दिल्लो आसा। ह्या पावसाच्या हंगामात 77% इतल्या पावसाची नोंद जाल्ली आसा। तशेंच 76 धरण 70 ते 100% भरिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। तामिळनाडू आणि पुडुचेरीत फुडल्या सप्तकात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। साबार वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। मजगतीं दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची सक्त ताकीद दिल्ली आसा। वर्सुकी कैलाश मनसरोवर यात्रा जुनात सुरू जाल्ली, जी आता निमणे ऑगस्टात सोंपली। निमणे बेचात पट्ट 48 यात्रेकरू आशिल्ले। सिक्कीम रुटांतल्यान तांच्या ह्या प्रवासाची सांगता जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। अंदू 5000 परस चड भक्तगणांनी नोंदणी केल्ली, मात सुमार 500 भक्तांक सुरळीतपणान ही यात्रा पुराय करपाक शक्य जाल्ल्याचे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सांगलां। उत्तर प्रदेशाच्या बुलंदशहर वाठारांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातांत 9 जाणांक मरण आयलें जाल्यार सुमार 45 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। कंटेनराची धडक ट्रकाक बशिल्ल्यान हो अपघात घडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे सगळे जाण उत्तर प्रदेशाच्या कासगंजांतल्यान राजस्थानच्या गोगामेडी वचपाक वताले। गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पोलिसांनी या अपघाताचो पंचनामा करून कंटेनर ट्रक जप्त केल्लो आसा।
भारताची राजधानी दिल्लीत सध्या हेपेटायटिस ए आणि ई हे दुयेंसांत बरीच वाढ जाल्ली आसा। दूषित जेवण वा उदकाचें सेवन केल्यार हें दुयेंस जाताशें दिसून आयलां। ह्या दुयेंसान जॉन्डिस, एबडॉमिनल पेन, ओंकपाक येवप आनी तकिल्ल्याची जाणीव जावप ही कांय म्हत्वाची लक्षणां आशिल्ल्याचें कळ्ळां। खासा करून पावसाच्या दिसांनी ह्या दुयेंतींच्या आंकड्यांत वाड जाता अशें दोतोरांचें म्हणणें आसा। देखून जेवणा खाणा कडेन नितळसाण पाळप सक्तीचें आसपाक जाय असोय सल्लो दोतोरांनी दिला। बदलत्या जिणेशैलीक लागून सध्या कॅन्सर सारख्या भयंकर दुयेंसाच्या आंकड्यांत वाड जाल्ली आसा। मात जे पोटाच्या कॅन्सराचे दुयेंती आसात तांच्यान व्हिटॅमिन एचो उणाव आशिल्ल्यान ते ह्या कॅन्सराक बळी पडिल्ल्याचे दिसून आयलां। व्हिटॅमिन एच्या उणावाक लागून पोटांत विकार निर्माण जातात आनी ताचो परिणाम कॅन्सर सारख्या लोकांक आमंत्रण दिता अशें स्पश्ट दिसून आयलां। देखून आमी आमच्या आहारात सगळ्या प्रकारची आनी म्हत्वाची जीवनसत्वांचो समावेश करप गरजेचें आसा। संवसारभर धूम्रपानाचे प्रमाण उणे जायत आसा तरी धूम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलां मदीं फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसा। तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यान अशें जाव येता। धूम्रपान करिनाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळांत सोदून काडप कठीण जाव येता। संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा। तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसाच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर केल्ल्यान जाल्या। ह्या घातक दुयेंसांत तंबाखूचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात। सीम सुरक्षा दळाक गुजरातांत व्हड येस मेळ्ळें। कच्छ कुशीक भारत पाकिस्तान शिमेलागसार बीएसएफच्या जवानांनी विशेष कारवाय करून 15 पाकिस्तानी नुस्तेमारांक अटक केली। इंजिन आशिल्ली एक देशी बोट जप्त केल्या। कोरीखोडी वाठारांत ही कारवाय केली। दुबावीत बोट आशिल्ल्याची गुप्त म्हायती मेळ्ळे उपरांत बीएसएफान सोद मोहीम राबयली। ह्या वेळार जवानांक इंजिन आशिल्ली बोट आनी 15 नुस्तेमारांक अटक केल्या। पंजाबच्या मोहाली नॅनो सायन्स आनी तंत्रज्ञान इन्स्टिट्यूटान केल्ले संशोधना प्रमाण संधिवाताचेर उपचार करपा खातीर खासा वखद तयार केला। संधिवाताक लागून संवसारभर लाखांनी लोक त्रस्त आसात। ह्या दुयेंसाक लागून दीर्घकाळ दुर्बळ करपी वेदना जातात, मात ताचेर पारंपारीक उपचार करून लेगीत अजून मेरेन तसो लाव जावंक नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर यत्न चालू आसात।